पेडणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव, साश्ट, राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयकार गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। गोयच्या सिनियर सिटीजनाचो कायदो खबर नाशिल्ल्यान त्यांची कंप्लेनी त्यांच्या डिपार्टमेंटाकडे पावना। हेज्या खातीर डिपार्टमेंटान आज अवेरनेसा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। The act is called the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 and the rules were passed and published in 2009. Since the inception of this act, the state of Goa through this directorate and various other agencies has been implementing this act. But what has been observed is there is no much awareness to the extent desired and required about this act amongst the beneficiaries, that is, the parents and the senior citizens. Salient features of the act we have circulated the copy of the act also. I'll request you all to go through and help us in spreading awareness about this act as much as possible. Now, the act mandates that the parents and the senior citizens should be taken care of by their siblings. It is generally a misconception. People are thinking that only once they are senior citizens they are entitled to maintenance. It is not the fact. The fact is even the parents are not senior citizens, they are entitled to be maintained by their earning children or the major children. Not only the children, even the relatives, in case they are sharing the property, ancestral property or any of the properties of the family, they are entitled or they are responsible for the maintenance of the senior citizens in the family and the parents. Now, under this act, we have to constitute district committees. We have constituted already, headed by both the collectors. We have to also constitute the tribunals, and the tribunals are headed by all the deputy collectors. Next to the tribunals at the deputy collectors level is the appellate tribunal, which is headed by the district collectors, north and south. We are also having 2 district welfare officers who are the maintenance officers. Their duty is primarily to assist the senior citizens whenever they are in need of any help, to represent them before the tribunal or for any guidance as far as their rights and facilities under the acts are concerned. वेलिंग कुंकळे पंचायतीची जी आयज मंथली मिटींग आशिल्ली त्या मंथली मिटींगेक बाराचो विशय येवपाचो आशिल्लो। त्या विशयाचेर त्यांची चर्चा जाली। ह्या चर्चेन त्यांचो एडवोकेट जो आहा तेजे कडेन लिगल एडवायस घेवपाचें अशें ठरलें। ते विशयाचे होलसेलाचे विशयाचे आनी बार्राचे विशयाचे आमचें बरें डिस्कशन जालें आनी ते डिस्कशनाचे अंतर्गत आतां आमी प्रत्येकाचे व्यू मांडून घेतले कितें करपाचें तें डिसिजन। पूण सगळ्यांचें आतां एक मत जाल्लें आसा की आमचो लिगल एडवायस तेजेर घेवचो आनी लिगल एडवायस घेवन तेजेर कितें तें वेवस्थीत एडवायस घेवन मागीर तें ठरयचें। कारण सत्य आमी सगळे एक सरपंच आशिल्ल्या कारणान म्हाजी सगळे पंचायतीची जबाबदारी आसा आनी ते जबाबदारीचे अंतर्गत कोणाकूय त्रास जावं जायना, कसलें डिसिजन घेतना हे आमी विचार केल्लो आसा सगळ्यांनी आनी ते माध्यमाच्यान आतां आमी सगळे ते लिगल एडवायस खातीर ते सांगतले आणि 11 मेंबरां बरोबर तो आमी ह्या विशयाचेर ताका घेवन आमी चर्चा करतले आणि जो निर्णय जाता तो निर्णय बाकीचेर पसून बायंडींग आसतलो। म्हणून जो निर्णय घेता तो विचारपूर्वक घेवपा जाय ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी तो आज घाई गडबडीन तो आमी निर्णय घेवना आणि जो एक 8 दिसा भितर तो आमचो आमी डिस्कशन घेवन जे नेक्स्ट मिटींग आसतली त्या मिटींगे आमी तो लिगल रिपोर्ट जो आसतलो तो आमी प्लेस करतले, तेजेर डिस्कशन करतले आनी तेजेरूच निर्णय घेतले की ती रिवोक करपाची काय ना करपाची। पूण अशें लोकल हितून आमी जाता तितलें एवॉयड करपाक जाय। हे आमी जाणटेले सुद्दां आमकां शिकयता, जावं जे व्हडले वरिश्ट जे आसा ते आमकां शिकयता। अशें गांवांत ती गांवपण आसा ते तशें सांबाळून दवरपाक जाय। जर अशें जर होलसेलान येते जाल्यार गांवपण खंय उरतलें आमचें। सेक्रेटरीची मिस्टेकीक लागून ते एनओसी दिली तुमकां दिसता? ना, थोडे जाल्यार आमी सगळे हितून हायलायट करून दिल्ले आसा। फिक्स एनओसी न्ही ती रिप्लाय दिली आसा, जजमेंटाक रिप्लाय दिल्ली आसा।
ते NOC एज अ NOC गृहीत अशें म्हणटा सगळे NOC म्हणटा, पूण NOC न्ही, ताका फक्त जजमेंटार रिप्लाय दिल्ली आसा. जें अशें कितें चल्लां तें पळयलें जाल्यार ते कित्याक जर समजा एडवोकेट काडून किंवा कोर्टान वचून जर डिसिजन घेवपाचें आशिल्लें जाल्यार हें इतले तेंप ते घेतले आशिल्ले. आज जी परिस्थिती जर पळयली आसत जाल्यार हें फक्त वेळकाडू धोरण चल्लां अशें दिसता. भावा भयणीचे नातें घट करपी हो एक सण म्हणजे भाऊबीज. गोंयकारांनी भाऊबीज मोठ्या उमेदीन मनयली. भाव भयण, जाणटी आसूं नेणटी, आंकवार आसूं काजारी एकमेकांक मेळ्ळ्या शिवाय रावनात. गोडशे घेवन भाव भयणीगेर वयता. भयण मोठ्या उमेदीन भावाक ओवाळणी करता आनी ताका बरें आयुश्य मागता. पळयात गोंयकारांची भाऊबीज. लाख देव्यांची उजळीत दीपावली, भाऊबीज ही सोन्याची पावली, भाऊबीज ही सोन्याची पावली. लाख देव्यांची उजळीत दीपावली, भाऊबीज ही सोन्याची पावली, भाऊबीज ही सोन्याची पावली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. नोटबंदीक 2 वर्सां जाली. नरेंद्र मोदीन नोटबंदी केल्ली म्हणून काँग्रेसवाल्यांनी आज निदर्शनां केली. RBI सकयल त्यांच्यानी निदर्शनां करून आपली तिडक काढली. What Narendra Modi had said, he had said, give me 50 days, नहीं तो किसी भी कचहरी में आऊँगा, 50 दिन के अंदर मैं करूँगा. अरे this Narendra Modi is such a bobcase. He has only given tablets to the people. He came with a technology. He came with a technology saying there's something, one man is to sell chai, put the pipe in the nala and the gas would come, generate. So being the Prime Minister, this is the technology he's giving. I think he's the greatest scientist of India, and this is the time people are waiting to show him in the upcoming elections where he stands. बंदी केल्यार 2 वर्सां भरतात. कितले लोक मेले, कितले लोक उपाशी उरले हे नोटबंदी लागून दिवणारे देश. हे कोणाक लागून केले? फकत तांचे जे इश्ट मोठे आसले तांकोडे ब्लॅक मनी जी आशिल्ली तांची ब्लॅक मनी वायट करपाक जाय म्हूण हे मोदीन केल्ले आसा. कितले आतां रिजर्व बँकाक कितले पयशे आयले? 99.3% परते आयले, फकत 0.7 उरले.
जे नोटी बंदी करपाक नवी नोट करपाक इतली कोट्यांनी पयशे मोडले पूण तांकां कसलो फायदो ना लोकांक मारपा खातीर आनी आपले जे आसात तांकां वयर काडपा खातीर ही नोट बंदी केल्ली आसा. राज्यान सरकारना फॉर्मेलिन सारख्या इश्यूचेर सुद्दां अजून 6 महिने झाले तरी अजून निकालान काडूंक ना. सरकारान सांगलेलें की कसिनोक आमी परमिशन दिवचें ना तरी पूण आनी एका कसिनोक परमिशन दिल्लेलें आसा अशें आम आदमी पार्टीन सरकाराचेर टिका केल्ली आसा. गोवा गव्हर्मेंट वो एबसेंट आसा, इट इज नॉट प्रेजेंट. शाळेन जेन्ना रोल कॉल घेताले प्रेजेंट सर एबसेंट सर अशें म्हणटाले तर आज वो सरकार एबसेंटूच आसा. ह्या सरकारान आम आदमीचें कांयच बरेपण जायना. एक सादी गोश्ट म्हणल्यार फॉर्मलीन जुलायान इश्यू स्टार्ट जाल्लो तो आजून पर्यंत ताजेर सोल्युशन म्हणटा तें मेळना. एब्सोल्युटली नथींग. आनी आतां फिश ट्रेडर म्हणटा की अशें करपाक जाय आनी तांचो इम्पोर्ट बॅन केला. आमी ताचेर उलयना. इम्पोर्ट जर बॅन केला एक्सपोर्ट कित्याक बॅन करूंक ना हो आम आदमी पार्टी प्रश्न विचारता. जाल्यार हेंचे BJPचे आतां सगळे हें चल्लां कितें सिनियर लिडर्स एका सायडीन पडल्या आनी एक्चुअल गव्हर्नन्स म्हणटा तें एबसेंट इन अदर वर्ड्स. पूण ओन्ली इन वन एरिया एकाच इश्यूवान हो गव्हर्मेंट प्रेजेंट आसा आनी तो म्हणल्यार गोंय हें जें आसा तें लास्ट गोवास करपाच्या वाटेर आसा. हें आमी फाटीं म्हटलेलें. BJP सरकार जें आसा खंय खंय राज्यांनी तें नांवां बदलता जाग्यांची. ही सगळ्यांक खबर आसा कित्याक तांचे परफॉर्मन्स सामकें झिरो आसता. नांवां बदलून ते लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करता. सो इन दॅट सेन्स इन गोवा ऑल्सो शॉर्टली गोवा विल बी रिनेम्ड एज लास्ट गोवास. आतां वाय वो चीफ मिनिस्टर जो आसा जो सांगतालो की काजिनो काडटलो ही सगळ्यांक खबर आसा. ताणें ताजेर यू टर्न मारलो आनी बोटी हाडच्यो ना म्हणटाले हालीं तर आनीक एक बोट आतां येवपाच्या मार्गार आसा. हाजेर ट्रान्सपरन्सी ना तरी सगळ्यांक खबर आसा आनीक एक बोट येतली. कांय जाण म्हणटाले ना एडिशनल बोट येना एका बोटीच्या जाग्यार दुसरी बोट येता. आम आदमी पार्टी इतलेंच म्हणटा की व्हड्याक तुमी लायसन्स दिल्लें व्हडें चलोवपाक तर त्या व्हड्याच्या जाग्याचेर आज एक व्हडली क्रूज शीप तुमी हाडपाचें आसा. ब्रायन फेर्नांदीस फामाद म्युझिक कंपोजर रायटर आनी डायरेक्टर आनी आयज आपली 5वी DVD सपोन जाले पुरे फादर कोसेसांवाच्या हातांतल्यान राय इगोजीन रिलीज केल्या. आनी आयज ताची नवी CD भायर सरता. टॅक्स प्रोड्युसर तारोटी बाब म्हजे सगळे आयले एक दीस आनी म्हणूंक लागले ब्रायन आमचें एक सपन आसा की कोंकणी म्युझीक एक दुसऱ्या पावंड्यार पावोवपाचें. आमकां तुजो आदार जाय. हांवें सांगलें बरें कामाक हांव सदांच मुखार आसा आनी हांव तुमच्या सांगातार आसा चलया मुखार. एक वर्स जालें आनी आयज हो प्रोडक्ट फायनली भायर काडटा हांव. गोंयचे फामाद कांतरीस ह्या सिडीक भाग घेतलेलो आसा जावं लॉरी बुशका नेफी रोड. सपोन जालें पुरें खऱ्यानूच हो म्युझीक व्हिडिओ आल्बम हो घडोवन हाडूंक आमचो एकूच हेतू आसलो. हो रिजन म्हणूंक येता तें जावन आसलें ही आमची कोंकणी मायभास एकुणसल्या पावंड्यार व्हरूंक. कितें तरी आमकां करूंक दिसतालें कशें करचें कितें करचें खंयसून स्टार्ट करचें हातूंत आमी घुस्पलोले. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.